भाऊन आनी भयणीनो, देवान सांगचे जायते बडी आमच्या मोतींत देवा विरोध जायते आसा. म्हजी पातकां तो खेळटा, म्हाका तो म्हजो मोग करिना, म्हज्या विशयान ताका पडोवन वचना, म्हज्या सलवणेक तत्व कारण असले नाका जाल्ले आरोप आमी देवा विरोध गळोवन आसाव. आनी असो परिणाम जावन देवान आमकां बरें सांगल्यार आमकां बरें आयकूंक साध्य ना. देखून तें नितळ करीचें, देखून आमचे चश्मा बदलीचे, आमचे कान समा नितळ करीचे आनी पवित्र पुस्तक वाचतना प्रत्येक जावन नव्या सोल्ल्यांत देवाची मोवाळाई, देवाची ती खणवळाई, तें बोळेपण आमकां आयकूंक मेळटा, आमकां पळोवंक मेळटा आनी त्या मुखांतर आमचें काळीज ताका स्पंदन करूंक शकता. जर तें करिनाय ह्या खरेजमेच्या काळार कितलेय उपास कर, मास सोडून खाली रांदय मात्र कालय कर, कांय फरक येना. इल्ली मोठाय उणी जाय तितलेंच आनी इल्लो हंकार सडात, हांवें प्राजीत केला म्हणून. पूण तुज्या दोळ्यांची दिश्ट त्या काळजाचे दारूण वचना. जर निजाय कित्या देवाच्या मोगार पडचे आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. दारूण करिनासतना सर्वेस्पराचो ताळो आयकाचे तर जाल्यार दोळ्यांक मंडली साय काडचे, कानांचे बेरेपण काडचे.